बिस्मार्काचें जे मिस्टरेस मरण जालां हाजेर जेन्ना नॅक्स्टान 2-4 दीस एनालायज केले आनी आपले परत इन्वेस्टिगेशन केलें म्हणून आमी आतां डिसायड केला की आमी युनियन होम मिनिस्टर आहा जो राजनाथ सिंग हाका पत्र केल्लें आसा आमच्या सेक्रेटरीन जॉन्सन डिसल्वान की ही केस ताबडतोब CBI किंवा क्रायम ब्रांचाक दिवची म्हणून गोंय सरकाराक डायरेक्ट करचें म्हणून कारण गोवा पुलिसान सामकी लतार्जीक एटिट्यूड दाखयल्लो आसा हे केसीन. तशेंच आमी मागणी केल्या की फादर बिस्मार्काचे गेल्या 2 म्हयन्याचे कॉल रेकॉर्ड्स तपासून काडचे. ते जर केले जाल्यार क्रुशल लीड तांकां मेळूंक शकतले आनी फादर बिस्मार्काचे जे क्लोज एसोसिएट्स आसा क्लोज फ्रेंड्स आसा हांकां डिटेन करून हांची कस्टडीन घेवन इंटरोगेट करचे कारण ही जी डेथ जाल्या ही मिस्टरीयस डेथ. कारण फादर बिस्मार्क जो आहा हो सुसायड करपी किंवा जीव दिवपी मनीस न्ही जो गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर सदांच झगडटालो. जेन्ना नॅक्स्ट आतां ही केस पाठपुरावो करतली आमी ऑलरेडी आतांच फॅक्स केल्ले आसा राजनाथ सिंगाक आनी ताका कळयलां की ताबडतोब गोंय सरकाराक डायरेक्ट करचें कारण गोंय सरकाराचे हे प्रकरणाचेर ओगी रावप आनी मुख्यमंत्र्याचें कांयच स्टेटमेंट येवप ना ह्या वक्तव्याचेर किंवा हे डेथाचेर. हातून आमकां आतां स्लोली दुबाव येवपा लागिल्लो आसा म्हणून मागणी केला की राजनाथ सिंगा कडेन गोंय सरकाराक डायरेक्ट करचें की ही केस ताबडतोब CBI किंवा क्रायम ब्रांचाक दिवचें म्हणून. The family has lost its very important eldest member, as well as we people, the social activists, have lost one of our brothers. So things should be taken more seriously. The issue has not been dealt up properly. Father Bismarck was not a fool to go into Mandavi at 12 o'clock when the high tide is active. Secondly, even if he would have gone, saying hypothetically, he was a good swimmer. If he wanted to drink, there were many people in St. Estevam along with whom he would have drunk. And there were many places where he would have been more comfortable rather than going into 3.5 kilometers into jungle. So all the story which your government is telling, which the police is telling, and which 2 boys which have been taken up by the police for custody, they are telling, the whole story is a hoax. It's lie, false. We reject that thing and we demand that a proper, true, fair, neutral investigation should be carried out by the crime branch which would bring truth to the forefront.